बौद्ध महासभेचे अध्यक्ष आदरणीय एस के जाधव सर यांना मी विनंती करतो की निकेत उबाळे सर, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर याच्या 135वी जयंती जी आम्ही साजरो करीत येयलेले आसा. 14 एप्रिलाक आम्ही खूबशे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचे प्रोग्राम आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुरगांवा भितर जाले आणि आयज ती फक्त 14 तारीख पर्यंत ना उरतात. आमचो म्हाका दिसता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराची जी जयंती 135वी आसा ते आम्ही असो फूल म्हयनोभर आम्ही मनयत आसा डिफरंट जाग्याचेर. ते आमच्या मुरगांवांनी जाल्यार तशें गोंया भितर आनी देशा भितर. आयज चड डिटेलान ना वयता कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा, हांवें सांगपाची गरज ना. आयज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचे संविधान जे आमी इतली वर्सां जो देश आयज भारत देश जो आमी म्हणटा जो अखंड उरला तो फक्त म्हटल्यार तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या संविधानाक लागून. कित्याक आयज आमकां खबर आसा कितलेशे आमी देश पळयता हे जगाचे भितरले सगळे बिखरून काबार जाले, पण जो भारत देश इतली आमची भितर लँग्वेजीस आसा, भाशा आसा, धर्म आसा, जाती आसा, तरी पासून आयज आमी गोंयान आसा. महाराष्ट्रान गेले जाल्यार डिफरंट, कर्नाटकान गेल्यार डिफरंट, ते फुडें आमी तामिळनाडू गेल्यार डिफरंट, मागीर आमी केरळा गेल्यार डिफरंट. म्हळ्यार आख्ख्या देशा भितर आमची लँग्वेजीस, आमचे रिलीजन हे सगळे डिफरंट आसा. बट येदो देश कन्याकुमारी टू आमच्या काश्मीर टू कन्याकुमारी आख्ख्या देशा भितर हे फक्त जो अखंड आणि एकता जी आमच्या देशा भितर आसा, इतले भाशेचे लोक डिफरंट आसून सुद्धा जाल्यार फक्त म्हणटा ते डॉक्टर बाबासाहेबाची देण आसा. जो संविधान त्या टायमाचेर तेणे विचार करून जो आमचो संविधान बरयला, त्या संविधानाक लागून आयज हो देश अखंड आसा. हे सगळे लोकांक खबर आसा. आयज तेजे ना चड उलयता लोक खुबशे मिसगायड करपाक लागलेले आसा. कितें असो प्रायम मिनिस्टर जालो, आनी कोण जालो जाल्यार संविधान चेंज जातलो. पण आयज पर्यंत कोणी प्रायम मिनिस्टर असो, तो कोणी असो, खंयची पार्टी असो, कितें असो, पण संविधान जो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान बरयलेलो आसा तो केन्नाच कोण चेंज करूंक शकता. हे आमकां खबर आसा. आयज पर्यंत कोणा कडेन गट्स जावना ताका हात लावपाक, कित्याक आयज ते संविधानाक लागून आयज आमचो देश अखंड आसा. हे सगळ्यांक आमकां प्राऊड मुवमेंट आनी सदांच आमी प्राऊड फील करता. हांव खुबदां आमच्या लोकां कडेन हांगा उलयतालो कितें बाबा आमच्या मुरगांवा भितर म्हाका सुद्दां खंय तरी दिसता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जेका आख्ख्या देशान न्हू, आख्ख्या विदेशान सुद्धा सगळे जाण म्हणजे आख्ख्या जगात जे तेका आयज जो रिस्पेक्ट तेका आयज आसा. कित्याक असो मनीस म्हाका दिसता आख्ख्या जगान खंयचरूच जावना कितें जो अशा भारताचो संविधान बसून हे भारताक एकठांय दवरपाक लागून. सो आयज म्हाका खंय तरी दिसता आनी हांव तुमकां सांगता म्हाजो पूर्ण सपोर्ट आसतलो आमच्या मुरगांवा भितर एक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो खंय तरी स्टेच्यू आसतलो. आनी हाका लागून हांव फुडाकार घेवन तुमच्या बरोबर आसतलो. कित्याक आमी एकदां ट्राय केलेलो धाकटोसो जेटीचेर आमचो आंबेडकराचो, तेन्ना म्हाजे कडेन कोण तरी येयलेले तेन्ना आमी ते केलेले. बट तेजे पेक्षा एक बरो जर आमी घातलो जाल्यार म्हाका दिसता हो जाल्यार. कित्याक आयज जो हांगा आयज हांव उबो आसा आनी एक आमदार म्हणून आयज हांव तुमच्या फुड्यान उलयता जाल्यार हेच्या फाटल्यान सुद्दां आयज तुमच्या समाजाचो खूब योगदान आसा. आयज जो हांव आमदार म्हणून आसा जाल्यार आयज जे मुरगांवान जे आमच्या समाजाचे लोक आसा ते सदां म्हाज्या बरोबर रावले, म्हाज्या वांगडा रावले आनी तेंच्या लागून आयज हांव जिखून येयलेलो आसा आनी आमदार म्हणून हांगा उबो आसा. सो आयज आमचे सदांच म्हाजो एक सपोर्ट आनी एक सॉफ्ट कॉर्नर सदांच हांव तुमच्या बरोबर आसतलो. आनी म्हाका दिसता आयज पर्यंत हांगा जितले जाण बसलेले आसतले कोणूच म्हणपा ना की बाबा जेन्ना म्हाजे कडेन कसले प्रश्न घेवन येयले सदांच हांवें सपोर्ट केलो आसा, सदांच हांवें तेंको दिलेलो आसा. कित्याक हांगा आमच्या बरोबर आमचो बाब किशोर जाधव आसा, आमचो रामा निवडकर आसा, तेजी घरकान्न आसा, आमचो दशरथ नायक आसा. म्हणजे सगळे जाण वळखीचे तोंडा वयले जे हांगा आसा. आयज व्यासपिठाचेर बसलेले आसा, मुद्दाम आमच्या बरोबर आसा
आयज की नोट स्पीकर जो मुद्दाम आयज मुंबयसून येयलो आसा प्रोफेसर अनिकेत उबाले त्याच प्रमाणे मागीर आमचे बरोबर आसा आतांच हांव फर्स्ट टायम आमच्या दोतोराक मेळ्ळा उल्हास चंद्रलेकर. सो अशे कितलेशे जे लोक आयज आसा ते समाजाक लागून जे वावर करता बऱ्या भाशेन. मागीर आमचो सतीश कोरगांवकर आयज आमच्या बरोबर आसा, तुमचो अध्यक्ष SK जाधव, मॅडम छाया कोरगांवकर, असे सगळे जाण तुमी नामनेचे आयज आमचे ज्येष्ठ वांगडी हांगा आसा जे मुद्दाम हांगा येयलेले आसा ह्या कार्यक्रमाक. सो खूब खुशी भोगता कित्याक आयज तेन्ना आमी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आनी हे अशें कितें न्हू कितें आमी आतां आयकता, आमी पयलीं भुरग्यापणांसून हे आयकून येवन आमकां खबर आसा तो रिस्पेक्ट आयज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक आयज आमी आख्खे पळयता आनी सगळे कडेन जो मेळटा हेच्या भितर म्हाका मातसो अनुभव आनी इतलें चड उलयनासतना इतलें सांगपाक सोदता तुमकां कितें म्हाजो साथ आनी म्हाजो सपोर्ट सदांच हांव तुमच्या बरोबर आसतलो. आनी इतलें सांगून म्हाका हांगा आपयल्या कारणान देवा कडेन इतलीच प्रार्थना करता असोच ताकद आमकां सगळ्यांक दिवची आनी आमचे जे फुडले जे आमचे पावल आसा तेजे भितर सदांच आमकां यश मेळचें इतलें सांगून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा धन्यवाद. तर माझा मसीहा जो आहे तो केवळ आणि केवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहे ना. म्हणजे सकाळी येत असताना म्हणजे सोबत जेवण करत असताना उल्हास सरांनी माझी चर्चा झाली बाबासाहेबांच्या संदर्भाने. अनेक लोक वेगवेगळ्या मांडण्या करतात. इथं जी मांडणी दिसते तुम्हाला है ना की आपण बुद्धांच्या बाजूलाच बाबासाहेबांना का ठेवतो. वर्षानुवर्ष आपण पाहतोय 2500 वर्ष कुठे आणि 19व्या 18व्या शतकातले बाबासाहेब कुठे. तर आपण एकत्रच का ठेवतो तर ती नाळ डायरेक्ट कनेक्ट आहे की नाही. मानत असतील कोणी कोणाला बाबासाहेबांचे गुरु, पण माझ्या दृष्टीने बाबासाहेबांचा एकच गुरु तो म्हणजे तथागत भगवान गौतम बुद्ध. आणि हाच बुद्ध त्यांनी अतिशय शुद्ध करून बुद्धांडीस धम्माच्या रूपाने तुमच्या हातामध्ये ठेवला. याचा अर्थ काय. काही म्हणतात एक संस्था आहे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, पूर्वाश्रमीची त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ सहाय्यक गण TBMH. सो तेका लागून म्हाका दिसता की हांव चड उलयना, विशय चड आसा. आमकां काम करता आसतना आमी सगळे जाण युनायटेडली काम करपाक जाय, मेळून काम करपाक जाय. जाल्यार आमच्या वयले प्रत्येक कार्यकर्त्या वयले जे बर्डन आसा आंबेडकरी चळवळीच्या समाजाचे बर्डन आमी घेतलेले आसा ते बर्डन आमच्या वयले कमी जातले. आयज डॉक्टर शैक्षणिक क्षेत्रांत काम करता, हांव सामाजीक क्षेत्रांत काम करता, SK सर धार्मीक क्षेत्रांत काम करता, काही कार्यकर्ते पॉलिटिकल क्षेत्रांत काम करता. जाल्यार आमकां सगळ्यांक मेळून बसून हें काम फुडें व्हरपाक जाय. ना की डॉक्टर बाबा शैक्षणिक कामाला तूच पळयचें तेका आमी मदतूच करपाचें ना, तू धार्मीक कामार तुका आमी मदतूच करपाचें ना, म्हाजे खाली एकूच फीट अशें घेवन जावचें ना. बाबासाहेबान 4 अंगाची आमकां चळवळ दिलेली आसा आनी ती 4 अंगांची चळवळ एक रथ आसा. एका रथाचेर जर एक चाक सपोज ते खंय तरी ते पंक्चर जाता जाल्यार ती तीन चाकां ती फुडें वयची ना, स्टक जातली. आनी तेका लागून 4 अंगाची चळवळ आमकां फुडें घेवन वचपाची खऱ्या अर्थान गरज आसा. चळवळीन काम करता आसतना गोंयच्या सगळ्या संघटनांनी गोंयच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची मेहनत घेऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवनाची काल पायाभरणी झाली 14 एप्रिलाक बाबासाहेबांच्या जयंती दिसा. या पायाभरणीच्या कार्यक्रमाक किंवा या आंबेडकर भवन उभारपाच्या कार्यक्रमाक एकट्या कोणाचे क्रेडिट घेवपाची कांय गरज ना. म्हाका दिसता प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी आमी संघर्ष केलो, प्रत्येक संघटनेन संघर्ष केलो आनी आयज आमकां यश मेळलेलें आसा. आणि जशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलेलें आसा की एका वर्सा भितून हे आंबेडकर भवन आपण तेजी बिल्डिंग बांदून तेजें इनॉग्रेशन आपण एका वर्सान करतलो. पूण हे आंबेडकर भवनाची तेणी मुख्यमंत्र्यान सांगलें, पूण ते सांगलें म्हणून जावचें ना, तेजो पाठपुरावो करचो पडटलो, तेजो फॉलोअप करचो पडटलो. आनी येता त्या बाबासाहेबाच्या जयंतीक त्या आंबेडकर भवनाची आमकां इनॉग्रेशन करून घेवचें पडटलें. त्या दृश्टिकोनासून सुद्दां आमकां सगळ्यांनी काम करचें पडटलें. आजच्या ह्या जयंतीक हांव चड काय उलयना, काम करतात, बरें काम करतात. एक संकल्पना तेणी फुडें हाडलेली आनी हांगासर बाबासाहेबाचो सुद्दां भव्य दिव्य पुत्र वास्को शहरान आसचो अशें तेका दिसलेलें. आमच्या कडेन चर्चा केली, वास्कोच्या कार्यकर्त्यां कडेन चर्चा केली आनी आमदार दाजी साळकर यांच्या कडेन एक त्या पद्दतीचो प्रपोजलूय दवरलेलो आनी त्या कामकाजाक सुरवातूय जाल्ली. पूण फुडें वचून मातशें कांय अडचणी येयले आनी तोच विशय आयज संकल्प आमोणकर सरान हांगासर घेतलेलो आसा
त्या संदर्भात परशुरामान त्याचा पाठपुरावा केलेलो असा, त्याच्या वांगडचे बाकीचे वास्तव कार्यकर्त्यांनी केलेलो असा. आणि जस्ट संकल्प आमोणकर सर भायर सरतना तांकां हांवें जस्ट एक म्हटलें की तुमकां निवेदन दिवचें पडटलें काय विचारलें त्या संदर्भात. जाल्यार तेणी दी म्हटला, पूण तेणी वयता वयता हें सांगलें की बाबासाहेब आंबेडकराचो पुतळो ज्या जाग्यार बसयतलो तो जागो सुद्धा आपण फायनल केलेलो असा आणि तो आपण तुमकां दाखयतलो. म्हणजे कार्यकर्ते खंय काम करिना अशें ना, वास्तून सुद्धा कार्यकर्ते आसात जे पोटती रितीन काम करतात, ह्या आंबेडकरी चळवळीचो फॉलोअप घेतात. त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे हांव अभिनंदन करता, आभार व्यक्त करता. आणि आजच्या ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही हांगासर जो मान सन्मान आमकां दिलेलो आसा, विश्वभूषण समितीचे अध्यक्ष ह्या नात्यान तुमचे परत एकदा अभिनंदन करता आणि हांगासरूच थांबता. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत. थँक्यू. संमेलन आपण कसं आपण पुढे नेलं पाहिजे, त्यावेळी आपल्या समाजाचा विकास होईल. तुम्ही जर बघितलं तसा बॅनरचा आणि फोटोवर ॲक्च्युली एक विषय आला. मागच्या 2 वर्षामध्ये आपल्याला माहिती आहे की मी माझा 50वा वाढदिवस साजरा केला. तर ज्यावेळी मी मूर्ती घ्यायला मडगावला गेलो, बुद्धांची मूर्ती विकत घ्यायला मडगावला गेलो आणि मी ती आपलीच पाहिजे, ती कविता बौद्ध म्हणून, ती UPची बाई. मग तिने सांगितलं की मी सुद्धा बौद्धिस्टच आहे म्हणून. मग गप्पा गोष्टी झाल्या. मी तिला एवढं मोठं झालेलं नाही म्हटलं की बाबासाहेबांसोबत फोटो टाकायला. कारण मी माझ्या म्हणजे सांगायचं तात्पर्य की बाबासाहेबांचा जिथं फोटो आहे तिथं आपलं नाव ठीक आहे, पण आपण फोटो घालणं म्हणजे बाबासाहेबांना आपण कमी करतोय. तर आपण बाबासाहेब एवढे नाही झालेलो आहोत. बाबासाहेब संपूर्ण जगामध्ये प्रकाश पंडित. बराक ओबामाचं तुम्ही जर स्टेटमेंट बघितलं, सिम्बॉल ऑफ नॉलेज म्हणतात, ते काय म्हणतात की ते समजा जर आपल्या अमेरिकेत जर जन्माला आले असते तर त्यांनी सूर्य म्हटलं असतं. असं सूर्य त्यांनी संपूर्ण जगाला प्रकाशमान केलं. हे बराक ओबामाचे शब्द आहेत. तर अशा प्रकाश पंडित आपण सर्वांनी एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की ज्या विभागात आपण काम करतो, ज्या तालुक्यामध्ये आपण काम करतो, ज्या शहरामध्ये आपण काम करतो, खरं पाहता या शहरामध्ये आपण कोणीही स्थानिक रहिवासी नाही आहोत. काही लोक सोडली तर स्थानिक रहिवासी नाही. आपण नोकरीच्या निमित्तानं आलो, बरोबर. मीही 79ला नोकरीच्या निमित्तानं त्या ठिकाणी आलो. पुढे 77 मध्ये आलेलो, नंतर पुन्हा गॅप पडले आणि मग डिसेंबर 79 मध्ये आलो नेव्हीमध्ये. तेव्हापासून इथं बसलेल्यांच्या जे काही नवीन असतील त्यांच्या घरी पोचलो नाही. त्या सर्वांच्या मी घरी गेलेलो आहे. त्यांच्या आईबापांच्या घरी आता काही मुलं असतील तर त्यांच्या घरी 10 वेळा गेलेलो आहे. तेव्हा कुठे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती या वास्को शहरात साजरी झालेली. मी आजही आहे या ठिकाणी.